अंतराळ आणि पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. ही जेजूची उतरां आज सुवार्तेचें तिरल म्हणयत. जेजू थंय उगडापो जाल्लो दैवीक संदेश बाळता तसलो आनी हेर गजाली परी माजून वेचत असलो आनी सरचेत असलो न्हय म्हणून जेजू स्पश्ट करता. ह्या उतरांनी जेजूच्या संदेशाक चड गुमान दिवंक उलो मेळटा. जेजून म्हजी उतरां सरची नात म्हणटना गुमान भविष्याक वेचें सहज, पूण जेजू आतां वर्तमानांत ताची उतरां आयकूंक उलो दिता म्हणलें म्हत्वाचें. ताचें अमर उगडापण आतां आमचें जिवीत उजवाडावचें तसलें म्हणून विसरनाय. जेजून हे दिशेन दिल्ली अंजुराच्या रुखाची वपार भोव महत्वाची. जेजून वपारींत दिल्लो उलो भोव सादो. अंजुराच्या रुखाक पळेवचो, तातूंत जावची बदलावण देखचो. प्रकृतीन जावची बदलावण आनी प्रकृतीचे नियमांच वाडावळीचो आनी बदलावणेचो संदेश पाचारता. बदलावणेचो आनी वाडावळीचो जिनो देखची दिश्ट बारीस प्रमुख. देवस्तुतीचें वरस काबार जावन आयलें. सगळें वरस एका अंजुराच्या रुखा परी बदलावण जावन वाडून काबार जावन आयिल्लें आमी पळेवनूच आयल्या. देवाचें राज लागीं पावलां म्हणून सुरू जाल्ली सुवार्ता देवस्तुतीच्या वर्साच्या शेवटाकी तोच संदेश पाचारता. सुवार्तेंत देवाचें उतर नियाळची हरेकली ह्या उतराचें अमरपण देखतात. देवाच्या राजान मेळतात. ती अंजुराच्या रुखाक देखतात मात्र न्हय, जिवितांत बदलतात, वाडतात आनी फुलतात, बरवशान फुडें सरतात.